गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो गोंय राज्याच्या सरकाराच्या अंतर्गत येता आणि खंयचेय सरकार हे लोकां खातीर आसता, लोकांचे संरक्षण करपाक, लोकांक जी सोय सुविधा लोकांक जे बरें जाय ते करपाक सरकार आसता। आता तेंच्यांनी आतांच जे एक नोटिफिकेशन काढला, एक ऑर्डर काढल्या जितून तेंका हुस्को आसा, साउंड पोल्युशनाचो हुस्को आसा। आम्ही तेंका सहमत आसा की साउंड पोल्युशन जावंक जायना, पण त्याच बरोबर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो साउंडाकूच इतलो कित्याक सिरियस, कित्याक हे पोल्युशन, या पोल्युशनान आनीकूय पोल्युशन आसा, एअर पोल्युशन आसा, वॉटर पोल्युशन आसा, डस्ट पोल्युशन आसा, कोल पोल्युशन आसा। ह्या सगळ्याकडे ते तितले सिरियसूच ना, केन्ना आमी पळोवंकूच ना। हांगाच आमच्या मुखार जी न्हंय व्हांवता मांडवी, ते वॉटर पोल्युशन खंय पावला, थंय सिरियसनेस हेंची खंयच ना। कोळसो जावं, मायनिंग जावं, पिळगांव गांवांत थंयसर लोकांक त्रास जाता ते जावं, उदकाचे पोल्युशन, वाऱ्यार जावपी इंडस्ट्रीक लागून पोल्युशन, ह्या सगळ्यांचेर नियंत्रण आसपाक जाय। ते टेक्निकल ते डेसिबल कितें ते 45 आनी 55 घालून दिल्या पळय, आमी तेका विरोध करना, पण ज्या जाग्यार तुम्ही हे रिस्ट्रिक्शन लावंक जाय थंय तुम्ही लायना। नायट क्लब आसात, व्हडले व्हडले इव्हेंट आसा, डिस्को क्लब आसा, डान्स बार आसात, थंयसर तुम्ही सिरियस ना। हे इतलो तेंप हे जर चलताले, हो धुमाकूळ, हे धुमशाण जे गोंयांत चालू आसले, हे तुमकां केन्नाच दिश्टी पडले ना। आनी ह्या सगळ्यांक तुम्ही नोटिफिकेशन घालता आसतना तितून तुम्ही वेडिंग, एका वेडिंगाकूय इन्क्लूड करून उडयले, जो आमचो आक्षेप आसा। वेडिंगाक तुम्ही ह्या नोटिफिकेशनान जे तुम्ही इन्क्लूड केल्यात आनी जे बंधन काजाराचेर, खास करून जे कॅथलीक आमचे भाव भयणी आसा त्या समाजान जे काजार जाता, जे वेडिंग जाता, तेचेर तुम्ही जे रिस्ट्रिक्शन घातला तेचेर आमचो आक्षेप आसा। गोंय हे एक वेगळे गोंय आसा। ह्या गोंयची संस्कृती, ह्या गोंयची परंपरा, हे गोंयचे कल्चर इतर राज्यापेक्षा एकदम वेगळे आसा। हांगा आमी खास करून हिंदू आनी कॅथलीक ज्या तरेन आमी गोंयांत रावतात, ज्या तरेन आमी सणांक उत्सवांक वांटेकार जातात, जावं ती चवथ, जावं ती दिवाळी, जावं तो शिगमो, जावं ते क्रिसमस, जावं ती काजारां आनी लग्नां, आमी हिंदू आनी क्रिस्तांव ज्या तरेन आमी एकामेकाकडेन मिसळटात ते दाखोवन दिता गोंयची एक वेगळीच परंपरा, एक गोंयचे एक वेगळेच नाव आनी वेगळी एक वळख जावन आसा। आता आमी जेन्ना आक्षेप म्हणटात, काजाराक तुम्ही रिस्ट्रिक्शन घालतात धाचेर, ते तुम्ही धाचे काजाराचे रिस्ट्रिक्शन काडचे, ही आमची पहिली मागणी आसा। आता ही कित्याक काडची? काजार हे जे जाता, जेचे पयलो पावडो जो आसा तो चर्चींतल्यान स्टार्ट जाता। चर्चीन नापशल्स जाता, जेका कोंकणीन रेस्पेर म्हणटात, थंयसर चर्चीन मीस जाता। मीस जाल्या उपरांत थंयसर दोगांय घोव व्हंकल तेची सायनी मारपाची प्रथा परंपरा आसा। त्याच्या नंतर मागीर विश करतात भायर येयल्या उपरांत, सो थंयसर तो टायम वता, जवळ जवळ 2 वरां थंय वयता। तर एक काजार जर चर्चीन स्टार्ट जाले 3 3:30 जाल्यार तो सगळो कार्यावळ ती सोंपता म्हणसर 5:30 जाता। आनी त्याच्या नंतर फोटो काडपाचे आसता, फोटो शूट आसा, तेंका मागीर तेंच्या घरच्यांक चेंज करून वचोंक जाय घरा कडेन आनी परत हॉलांत पावपाक जाय। सो हो कळाव जाता आनी हॉलांत पावल्या उपरांत परत तेंचे एक स्टेप्स आसता काजाराचे। गेले थंय जेवले आनी येयले तशें आसना, एक तेका परंपरा आसा। काजाराची ही परंपरा शेकडो वर्सां पयलींची परंपरा जावन आसा। तेका एक प्रथा आसा,
तेका एक रिवाज आसा, तेका एक शिस्त आसा आणि तेका एक पद्धत आसा. त्या पद्धती प्रमाणे ते काजार जाता. असे काजाराक गेले, नाचले आणि येयले तसे जायना. त्या काजाराक उपाट पैसो लोकांचो हार्ड अर्न मनी, कष्टाचे जे पैसे आसा ते थंय खर्च जाता. आणि हे सगळे पैसे जेन्ना बेडान जाता, म्युझिक, डेकोरेशन, मेकअप, फोटो, हे सगळे पैसे जेवणाक खाणाक पैसे लागतात. आणि तुम्ही धाचेर काजार बंद, ते सगळी जी परंपरा आसा ती परंपरा धा पासून कंप्लीट जावंकूच शकना. आता काजाराक जेन्ना व्हंकल न्हवरो थंय वयता हॉलान, तेन्ना ते पयलीं सगळ्यात पयलीं वेडिंग मार्च आसता. वेडिंग मार्च दोगांय चलोन येता, तेका टाइम लागता. येयल्या उपरांत केक कट करप आसता. केक कट केली मागीर टोस्ट आसता, रेजिंग ऑफ टोस्ट आसता. ते जाल्या उपरांत त्या टोस्टाक रिप्लाय म्हणून व्हंकल आनी न्हवरो आपापणाचे मनोगत सगळ्यांक देव बरें जावं हे म्हणटात. त्याच्या नंतर न्हवरो व्हंकल यांचो डान्स सुरू जाता. तेंचो डान्स जाल्या उपरांत मागीर फॅमिली तेंका जॉईन जाता. फॅमिली जाले की आनीक मातशी सायडीची फॅमिली आसा ती जॉईन जाता, एक्सटेंडेड फॅमिली. सो हे सगळे करता आसतना हो सगळो लग्नाचो हो वावर जाता आसतना खूप कळाव जाता, खूप वेळ जाता. त्याच्या नंतर मागीर डान्स सुरू जाता. मागीर विश करपाक लोक येता. आणि विश करपाक फक्त कॅथलीक लोक येना, आम्ही सगळे काजाराक थंय वयतात. हिंदू भाव कितलेशेच वयता विश करपाक. सो विश करपाक लायन केदी आसता. सो ती लायन सोंपल्या उपरांत मागीर डान्स परत सुरू जाता. ज्या डान्सान फॅमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हे सगळे वांटेकार जाता. सो हे सगळे करता आसतना तुम्ही धांग जर बंद केले जाल्यार म्हाका दिसता तुम्ही खंय तरी ही जी परंपरा आसा, हो जो लग्नाची जे कल्चर आसा आणि या लग्नाची जी शिस्त आणि जी पद्धत आसा ते पद्धतीक तुम्ही खंय तरी ब्रेक करपाक सोदता अशें आमकां आमचो स्पश्ट आरोप तुमचेर आसा. अशें म्हणटात की सुक्या बरोबर ओले जळटा, ते अशी ही हालत हांगा जाल्ली आसा. तुमकां जेन्ना ज्या ज्या जाग्यार ह्या साउंड पोल्युशनाक जावं डस्ट पोल्युशनाक, कोल पोल्युशनाक, वॉटर पोल्युशनाक तुमकां ज्या जाग्यार बडी मारपाक जाय तेन्ना तुम्ही थंय बॅग घेवन वयतात. ज्या जाग्यार ज्या ज्या लोकांचेर तुमकां बडी मारपाक जाय त्या जाग्यार तुम्ही बॅगां घेवन वयतात. ज्या जाग्यार तुमकां एक्शन घेवंक जाय थंयसर तुम्ही एडजस्टमेंट करतात. जेन्ना तुमचेर कंप्लेंट येता तेन्ना तुम्ही कॉम्प्रोमाइज जातात. आणि जेन्ना हो असो पारंपारीक धार्मिक फॅमिलीचो एक सुवाळो आसता थंयसर तुम्ही त्या सुक्या बरोबर ओले जळोवन उडयतात, तसली पद्धत तुम्ही हांगा लागू करतात. म्हाका अजाप दिसता ह्या भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करपी दोन आमदार आसात ते आयज मोने जाल्या. जो एक आमदार तर पयली पुराय गोंयचेर उलयतालो, प्रत्येक प्रश्नाचेर उलयतालो, अलेक्स रेजिनाल्ड, आयज तेजे तोंड बंद जाला. आंतोन वाज कुठ्ठाळेचो आमदार, तेचेय तोंड बंद जाला. ह्या सरकारान आसलेले मंत्री, एक मंत्री सवळे न्हेसतालो, सवळे न्हेसोन आरती पुजा आणि थंयसर भांगडा केन्ना भांगडा, केन्ना गरबा, केन्ना आनी कितें, केन्ना आरती, केन्ना भजन म्हणपी हो मावेन गुदिनो खंय पावलो. कित्याक तूं मोनो जालो? कित्याक तुका ह्या काजाराच्या बद्दल, ह्या रिस्ट्रिक्शना बद्दल तुका उलोवपाचें धाडस कित्याक जायना? काँग्रेस सोडून बीजेपीन जॉईन जावपी, थंय वचोन कितें तरी बरें जावपी सांगपी जाणटेलो अलेक्स सिकेरा, तुजें तोंड कित्याक बंद जालें? चलपाचे तुझे वीक झाले, सगळे तुका मंत्री म्हणून काढून उडयलो, तुझे तोंडय वीक झाले. या सरकारान आसलेलो बाबूश मनसरात तू काय कसली तुझ्या धर्माबद्दल कसलोच अभिमान ना? कित्याक तुम्ही झगडाना या सरकाराकडे? कित्याक तुम्ही तुमचे मत मांडिना? काय तुमचे कोणूच ऐकना या बीजेपी सरकारान? या सरकारान असलेले आमदार
रुडॉल्फ फेर्नांडीस, जोशुआ डिसूजा हे मोने आयज कित्याक जाल्या? तुम्ही हे काजाराचेर जे रिस्ट्रिक्शन घातला त्याच्या बद्दल तुम्ही कित्याक उलयना, कित्याक विरोध करिना? हो व्हड प्रश्न हांगा आमकां पडटा. आमी आयज बसून जी शेकडो वर्सां पर्यंत चलून येयल्ली काजाराची ही परंपरा आमी केन्नाच आयकूंक ना की काजाराक लागून खंय तरी उजो लागलो, काजार आसतना खंयसर मारामारी जाली, काजाराक लागून खंयचे ड्रग्साचो वेव्हार जालो, जावं काजाराक लागून खंय गडबड जाली, हे आमी केन्नाच आयकूंक ना. किरिस्तांवांचे जे काजार आसता तेका एक शिस्त आसता, ते शिस्तीन काजार चलता. थंयसर सभ्यता आसता, थंयसर संस्कृती आसता, थंयसर धार्मिक एकचार आसता, थंयसर भावनीक एकचार आसता. सो तुम्ही हांगा उजो पेटलो, अंजुना उजो पेटलो, 25 जाण मेले म्हणजे तुम्ही आता जागे जाले. पण त्याच्या आधी जे डान्स बार असले, नाईट क्लब असले, तुमचे इव्हेंट चलताले, गव्हर्नमेंट इव्हेंट चलताले, डिस्को क्लब चलताले, तेन्ना तुमचे दोळे उघडले ना, तेन्ना तुमचे कान फुटले ना ह्या आवाजान. आयज जेन्ना काजाराचे ते डान्स, ती परंपरा मोडपा खातीर तुमचे दोळे उघडले आनी कान तुमचे आयज फुटता. सो आमी ह्या सरकाराक विचारता की इतले तुम्ही इनसेन्सिटिव्ह जाले, इतले तुम्ही असंवेदनशील जाले, इतले तुम्ही बेजबाबदार जाले, आणि या सरकारान असलेले जे कॅथलिक आमदार आणि मंत्री आसा तुम्ही इतले निर्लज्ज जाले, तुम्ही इतले भ्याड जाले, भियांकूळ जाले की जे RSS चलयता ते तुमकां मान्य आसा, जे बीजेपीचे जे सरकार आसा ते जे अन्याय करता तुमच्या समाजाचेर, आमच्या कॅथलिक भावांचेर, ते तुमकां मान्य आसा. सो आमी ह्या सरकाराकडे विनंती करता, रिक्वेस्ट करता की काजाराचेर तुम्ही जे बंधन घातला ते बंधन जे धाचे आसा ते तुम्ही 11:30 पासून करचे, आणि शक्य आसा मोठ्या मनान ते 12 पर्यंत सुद्धा हेले जाल्यार काय हितून वाईट जावपाचे ना. सो आमची मागणी, रास्त मागणी ही 11:30 काजारांक तुम्ही 11:30 पर्यंत तेंचेर कसलीच कारवाई करपाची ना. तेका स्पेशल असे रिस्ट्रिक्शन जे लायला थंय रिलॅक्सेशन तुम्ही दिवचे. ज्या ज्या जाग्यार तुमकां एक्शन घेवपाक जाय थंयसर तुम्ही कसलीच तडजोड करू नाका. ज्या ज्या जाग्यार तुमकां बळी मारपाक जाय थंयसर बॅगा घेवन वचो नाकात. ज्यो कंप्लेनी आसा थंयसर कॉम्प्रोमाइज जावं नाकात. ज्या ज्या जाग्यार तुमकां स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय थंयसर एडजस्टमेंट करू नाकात. जे तुम्ही खूप फाटी वचून करीत येयल्ले आसा, कितले पयशे जाय तुमकां, आयज तुम्ही रिस्ट्रिक्शन घातला, फाल्यां तुम्ही थंय बॅगा घेवन वयतले, थंय तुम्ही कॉम्प्रोमाइज जातले, थंय तुम्ही एडजस्टमेंट करतले, थंय तुम्ही लुटपाक लागतले. ज्या जाग्यार स्ट्रिक्ट रावपाक जाय त्या जाग्यार स्ट्रिक्ट रावा. ज्या जाग्यार रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय थंयसर तुम्ही गोंयचो विचार करता आसतना, गोंयची सभ्यता, गोंयची संस्कृताय, गोंयचो जो एक बांधिलकी आसा, गोंयची जी परंपरा आसा ती लक्षांत घेवन तुम्ही ही रिस्ट्रिक्शनां जी लायल्या